चलो सासम प्रेझेंट. अरे 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 भिवणुकाची हांव सेम उर्मिला प्रभू. आतां तुवें म्हाका भुता रुपान पळयताची. इत्या म्हळ्यार केलो पंता मनुष्याक भुता अवतारे घेवच्या पडटा. कितलो मने मनीस आसाची, चांग आसाची, वायट आसाची, कुचकट आसाची. तुम्ही मी गेल्यात हांगा सासम प्रोडक्शनाचे नाटक पळयाची. मागीर तुमकां कळटा हांव ह्या अवतारांत इत्या कसो म्हणून. कळ्ळें तुमकां? आज म्हाका मस्त दिवस गेला. आता सांजे वता आणि गाडीची डिलिव्हरी घेता. नवीन गाडी बुक केला. पळयता कशें दिसता. चेकबूक खंय असो चेकबूक दवरता. आतां हांव अशें करता सांजे वता आनी डिलिव्हरी पेमेंट करून सोडता. आता कोणाला फोन आयल्या. ही एक उर्मिला. घेवचे नाका. परत चालू जातली. मागले दूध हे आपयतले म्हाका. घेवचे ना. इग्नोर करता. आता म्हाका वच्चे आसा ते डिलरा कडेन डिलिव्हरी एक पटी घेवन सोडता. कटकट नाका. हा सांग उर्मिला कसं झालंय. वय वय खूप दिवसांनी वय वय वय. हा येऊ तू आपयत असतं म्हाका. वय वय हांव म्हणटाच नाही पण कसं झालं तो खूप कसं सांगचो उर्मिला. म्हागेले बिझनेस आनी इतले काय इतलें चल ना गो. भरपूर लॉस आनी जातास. वय वय हांव तुगेले दुडू घेतला. वय गो हा ना म्हणना. वय सुमार दिवस जाला पण कसं करचें मागे काय चल ना गो बिझनेस. इनफॅक्ट हांव कशी मॅनेज करता ते म्हाकाच गोतू. तुका कसं सांगचें. कसं म्हणटा आज येऊ तुगेल्या घराक. नाही म्हाका एक इम्पॉर्टंट काम आशिल्लें गो. पळयता काम जालें पयलें अशें करता मागीर तुका मेळ वता. वय 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 हांव येता येता. ना हांव येता येता. इकडे इकडे एक पटी वचून येवका. कसं कोणी सांगता हांव खंय दिवच्या बसला. हे गेले आज वच्चे आनी थंय कशी डिलरा कडेन म्हाका वच्चे आसा त्या सायडा वता आनी कशेंनी सांगता तिका हिका शेंडी लावच्या कितलो वेळ लागता. कसं कोणी हांव सांगता. असो इतले दिवस दिलना हांव खंय दिवच्या बसला. ते डिलरा कडेन वचका पयले ते इम्पॉर्टंट आसा. हिका कसं मेळचें. ते चेकबूक दवरका. ताका डाऊन पेमेंट करता. पेन पडले कशी दवरका. चलो धनंजय चलो अभी हिका आणि एक पटी कसं कोणी सांगका स्टोरी. बिझनेस चलना म्हणून सांगता. मागीर पळया तिगेले कडेन वता. 5 मिनटां बसता. बिझी आसा म्हणून सांगता आनी वता. धनंजय किती वेळ लागला. धनंजय नाही तू आत्ता पहिले म्हाका आत्ता फोन केलेलो. कसं उलय धनंजय तू. हांव तुगेलेच वाट पळयत आशिल्लें धनंजय. हांव म्हटलें तुका येताच म्हणून. तुगेलीच वाट पळयत आशिल्लें. हांव नवे तुका घेवच्या आयला. नाही कसं म्हणतोस तू. हांव येताच हांव तुका घेवच्या आयला. हांव घेवच्या आयला धनंजय. नाही हांव असं कशें कशें म्हणतोस. हांव येताच भितर. येवं नाही भितर. धनंजय तू भितर यो.
धनंजय वय वय बैस बसता बसता हांव तुगेली वाट पळयत आशिल्लो धनंजय. वय वय पण हांव तूं आपयलें म्हाका हांव तुगेली वाट पळयत आशिल्ली. वय म्हणून आयिल्लें हांव न्हय अरे वरच्या आयला. खंय वता म्हाका तुका वरच्या आयला धनंजय. वरच्या आयला. तू धनंजय नव्हे. वय 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 तुका खंय की पळयला म्हण कितें जाता. वय हांव पण तुमका पळयला. तू घरा भितर कशें आयलो. नाही ती उर्मिलान आपयल्लें म्हाका ही पळय उर्मिला ना पळय म्हणटा. वय हांगा आसतलें पळय उलयता तसं म्हाका हांव कोणी नमू. श्वेता नाही हांगा आसतलें श्वेता हांगा गो हांगा वो कसं म्हणतो पळची के उर्मिला ना पळय. हांगा उर्मिला आसतलें ती आपयता ती म्हणल्यार तुगेली वाट पळयत आसता. उर्मिलान मागीर ओपन केलं म्हणून म्हणतात असतो. वय तिने म्हाका फोन केलेलो गो. उर्मिला वय आत्ता हांगा आशिल्ली ती म्हणटा तू बस हांगा ती बसून गेला म्हाका तिने दरवाजे पण काढले म्हाका. पण कोणी दिसलो तुका. कोणय असलो कोणाले आवाज मग तुगेला आवाज ऐक पडलो म्हणून ना गो ती हांगा आशिल्ली आत्ता म्हाका सांगला ना तिने. हांव कोणय नाची. धनंजय तुका समज ना तुझी कितें. हांव समज गो कसं जाला हांव उर्मिला आपयलें म्हणून हांव आयिल्लें. पाचे म्हाका हाजी भंय जत्तो आसा. म्हाका एक नमुनशें जत्तो आसा. तुगेले कळ्ळें केन्ना तू भिवची. ना आमी गेला आयको हांव कितली पण हांगा आयल्या बट आज चिके म्हाका विचित्र फील जत्तो आसा. कसं की गडबड आसा हाजी. नाही कसं उलयत असं तुम्ही गडबड आणि कसं म्हाका काही कळना बद्दल. गडबड तूच करतलो असं. उर्मिलान मागीर ओपन केला म्हणटा. वय हांव आत्ता ती हांगा राबिल्ली ती म्हजे कडेन उलयत आशिल्ली. अशी कशी कसं म्हाका कळना. तुका एक विशय सांगची. कसं सांगता स्वतःची सांग ना तर कसं एकदम अशी हे करनाका ती म्हाका. तू सांग. ना पाचे तूच सांग. हांव सांगला ना. मी कसं सांगचें काय कसं म्हणटा स्वतः धनंजय तुका एक विशय सांगचे असं म्हाका. कसं कसं सांगता पण कशी सांगची म्हणून म्हाका काही कळना. कसं झाला तुगेल्या याक लागून हांगा कसं की वातावरण की म्हाका विंगड दिसतलें असं. कसं वता तुम्ही अशी म्हाका कळयलें म्हाका भंय दिसता सो तुम्ही कशें पळयल्या ना ते विशयूय तशें आसा. कसं झाला पळय मी सांगपाची तू उलय सांग म्हाका कळना तसं. सांग सांग. मी सांगपाची कसं तुका पळय कशी सांगचे तुका एक विशय म्हाका सांगचे आशिल्लें. मी सांगपाची कशी म्हाका स्टार्ट करची म्हणून कळना. एक तर उर्मिला मागीर ओपन केलें म्हणतो. हांव कसं झालं पाची पळय नाही सांगपाची तू अशी एकदम हे जाऊन म्हाका तुका एक सांग का म्हळ्यार कसं 2 वर्स मागशी हा आजीचो दिवस उर्मिला गेली. कसं म्हणतात ती मोर 2 वर्स झाल्या. ना 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 पाची अशी काय बोलवू नका. नाही श्वेता तुम्ही पाची तुम्ही मला एप्रिल फुल करतात. इट्स जोकिंग यू तुम्ही जोक करतच नाही खरं सांगा. असा विषय कोणी जोक करता नाही आत्ता मी हिंगा अशी मग दरवाजाने काढले. नाही नाही खरे सांगा ते तुम्ही मग जोक करत असतं म्हाका फसयताच नाही. यो देवा तू सांगता तीन तू कापयले ती हांगाच म्हणून अशी कशी साध्य असं. पाचे हांव घर परत म्हाका मस्त भंय जाता असपाक. नाही नाही कसं उलयता नाही तुम्ही कसं कन्फ्यूज करतस म्हाका कळना. हांव आयकल्या कोण मर्त पडल्यार तांगेर मन आशिल्ली इच्छा पूर्ण जायना तरी त्यांनी आत्मजा उलयताची. ना, ना, ना. पाचे आवडता ना नाही नाही अशी काय बोलू नका श्वेता म्हाका. तू म्हणते तर आतमध्ये दिसशील वय ना 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 अशी जावची ना म्हाका दिसना अशी अशी खरें असं तुम्ही खरें सांगा म्हाका फसयताच नाही म्हाका फसयताच नाही. अरे आम्ही कुठं आशिल्लेची आम्ही कोणाकी पळयनी. आम्ही तर फटी म्हणतलेची. तुगे वॉइस ऐकून हांव भितर आयली. तू कशी भितर आयलो. हांगा कोण नाशिल्लें. पण धनंजय केन्नाय हांव हांगा येवन म्हगेल्या चावी आसा ती उर्मिला घराची. केन्नाय हांव मद मदीं येवन घर एक फुटो करून वता. पण ती हांगा राबता नाही. ती हांगा राबता आशिल्ली कळ्ळें. आनी आज ही ती मेल्लेलें 2nd वर्स. म्हाका चिके एकली येवचें मन दिसना. तिगे मेमरी शेअर करूया म्हणून हांव श्वेता कडेन आपयलें.
तशी श्वेता हांगा येयली बाई. खाली घर क्लीन करून आयली. हे खरं सांगतास अरे न्ही बाई बदा सांगतास पाची म्हाका काही खरं लेखन ना तुम्ही कसं उलयतास कसं सांगचे अरे आम्ही दोघे बदा सांगतो असाची कसं पाचे तू गुडगासच नव्हे हा उर्मिला पाचे ना मोर्च पशी सुरवे का हॉस्पिटलान तो आवा आशिल तिगे लागी बाई. तीन म्हाक सांगिले हा आत्ता म्हाक गुडगास आयले तीन म्हाक सांगिले कसले? धनंजय तू चिवेतो पयलीं धनंजय म्हाका नांव धनंजय आसा तीन म्हाक सांगिले की ताक फोन कर न्हू तागे लागीं हॉस्पिटलाची बिल्ल दिवन न्हू दुड्डू घेवच्याक इता म्हळ्यार आण तिगे लागीं पयशे घेतिले दुड्डू घेतिले ना ना हांव कोणाला पैसे घेतला अरे तिने म्हाकाय सांगला धनंजयानं तिगे लागी 5 लाख घेतला. ना ना ती कसं कोण सांगता हांव कोणाला पैसे घेयना हांव तिका जस्ट अशी ती मेळच्या आयल्या तिने आपयला म्हाका म्हणून हांव आपयलें या आयला कसं पुढे तुम्ही उलयनाका हांव कोणाला पैसे घेयना पाचे हा? हांव आयकला की अशी कोणे दुड्डू वापस दिनातल्यारी ते मेल्लेले आत्मस पडे बाई. ते येवन ते मनशाक सतयता आयकला की हांव आयक अशें आयकलें आयकनी म्हणून म्हणतो तो जाल्यार म्हाका तर तू सांगिल्लें तू ಸ್ವಲ್ಪ सत्य दिसतं रे सर. वयना हाका उर्मिलान आपयला म्हणून म्हणटा ती तरी ना हा म्हाका तुका काय दिसत न्ही करेक्ट तो म्हाका दिसता आणि म्हाका उडगास आयलो तिने म्हाका म्हळेलें धनंजयानं 5 लाख घेतल्या म्हणून. ना ना हांव कोणाला पैसे घेतला हांव कोणाला घेतला कसं पण हांव जस्ट तिने आपयला म्हणून मेळच्या आयला अशी कशी ती कशा कोच तुका तिने म्हाका फोन केला गो ती म्हणटाशिल्ली यो यो तुला काम असं कसं अशी म्हणून म्हाका फोन हांगा आशिल्ली ती राबिले हांगा नॉट पॉसिबल नॉट पॉसिबल कसं पुणे उलयतर आसा हांव कोणाला काही कसं केलें ना हांव जस्ट आपयलं म्हणून तुम्ही कसं पुणे उलयता म्हाका म्हाका काय भरोसा दिसना तुमकां अरे तू कसं उरले तर असं चिकरा तोच काही टेन्शन आला ना ना हांव काय टेन्शन ना तू ना 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 म्हणता जाल्यार म्हाका खंडीत दिसता असो हांव कसं म्हणता श्वेता हांव चाय जावं कॉफी करता तू कसं जायतं चाय की कॉफी कसं नाही चलतली कॉफी चलतली कॉफी चलतली ना वय, वय. हांव एक काम करता हांव कॉफी घेवन येता ते दोन तुझे श्वेताला उलय येते हा. हा हांव येता पाची कॉफी हाडची गेल्ले वय धनंजय ऐक तू बदा सांगतास ना तू उर्मिला पाचे ना आपयले आणि तू ती दिसतस ना वांगा हांव कित्ता फाटी उलयतात म्हाका फोन येयली कोणा हांगा आशिल्ली ती सी म्हाका विश्वास आस अशी पुराय काणीन तू की लायक भूत येता अशी इथं म्हळ्यार हांव सान ना आसतना ती आसतले तुम्ही कसं नाही भूत म्हणतात ऐक सान आसतना म्हगेल्या अण्णान सांगीन म्हाका कसं? मस्त भुत्ता काणी की अशी आत्मा येता तांनी भटकताची आणि तांनी कोणतांक सतयला पळटांक वचून सतयताची नाही ना हांव काय सतयली ना गो उर्मिला तशी कसं हांव कसं त्रास दिले ना तुका नाही तू कसं की दूध सकड देईनी म्हणतोस ना मागीर तशी हांव घेतला तिके घेतली कुठे दोड्डो तिके मागीर असो तू दिसतस ती आता वय म्हाका तिने एक दरवाजो ओपन कर घेतला न्ही पाचची काही असं राबा येता दोन नाही नाही श्वेता तू वचू नका गो प्लीज प्लीज आता तू इतले सांगले म्हाका पण थोडेसे भय दिसता आणि आतली इतले रात्र जात आसा अरे 10 घंटे झाले मी ना म्हणून राब 2 मिनिटं पाचे नाही श्वेता म्हाका इतले सोडून वचता गो राब येतच न्ही तू कसं उलयतात बघतो ना म्हाका ही श्वेता पण गेली शोभा पण गेली केन्ना येतील कळना कसं सांगता सा उर्मिला ना म्हणटा 2 वर्षापूर्वी गेला म्हणटा कसं म्हाका कळना की कसं उलयता हे लोक घेऊन सोडवले म्हाका अरे देवा लाईट कशी गेल्या रे देवा हे अशी सगळं सांगतास आणि सडनली लाईट गेला 1 मिनिट हांव मोबायला तरी लायता मोबायलार बॅटरी पळयत आसस मोबायल बॅटरी तरी दवरता बाबा अरे काय कळना खंय गेले हे लोक लाईट ना लाईट पण बत्तस अरे शोभा पाची श्वेता
खंय गेले तुम्ही लोक कितलो वेळ झाला म्हाका वच्ची आसा भायर आणि एक तर लाईट ना शोभा बच्ची श्वेता धनंजय कोण उर्मिला उर्मिला धनंजय तू खंय ते धांवतल धनंजय नाही, अहो, काय नाही. तू काय नको लागली? खंय ते धांवतल धनंजय हा धनंजय कसं काय सांग हा मिगेल डुड्डू कसं जाल धनंजय कसलं हा पळे तू मिगेल डुड्डू दिनी नव्हे दिनी ना मिगेल डुड्डू मला सांग हा वय वय हा ऑपरेशन थिएटरांत आशिल धनंजय डॉक्टरान सांगले डुड्डू दिनी जाल्यार तुका ऑपरेशन करना माफ कर म्हाका माफ कर माफ कर बिलकुल माफ कर धनंजय. म्हाका माफ कर हांव तुका गिट्टा आणि हांव भूत जाल्या कसं झाला वय धनंजय म्हाका सोड उर्मिला तुका बिलकुल सोडा. काय करणार उर्मिला म्हाका हांव सोडा तुका ना 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 अरे धनंजय कसं जाईल तू इथं किंची मारत शिलो नाही नाही ती उर्मिला असेल गो म्हाका भंय दिसता ती आयली म्हाका सांगते बच्चे ती म्हणटा असेल तू म्हाका बघियो आई गो कॉफी घेऊन येतं. कसं झालं कसं असेल म्हाका म्हणता आशिल्ली अशी अशी कसं करत असेल ती म्हणाली तू म्हाका दुडू दे म्हाका दुडू दे म्हणटा आशिल्ली. वापस उर्मी दिसली हांव म्हणटा ना उतापी सुरू ती सोना अरे एक मिनिट ती हांगा म्हाका अशी हात लायले म्हाका ती हांगा अशी अंगा आशिल्ली वय हांव एक सांग पळय हां तू दुड्डू दिवची बाकी आसता न्हू तिका वय वय तू दिवन सोडी तरी तू कशी सतायतली ती सोडतली नाही म्हाका पण बाई तू तिगेल भरले दुड्डू दिवन सोडी पांच पण आता कशी दिवची ती ना नाही हांव चेक कसन बरोबर पैसे कोणाक दिवचे धनंजय तिगेला पुरो हांव पळयत तशी तुम्ही पडत तसा ती ने मोच पयशे फुडें एक ट्रस्ट अकाउंट काडलें वय त्या पुरा जाणां हेल्प करच्याक म्हणून तिने थोडे तिगेले आशिल्ले तातूंत भितरी ते ट्रस्ट अकाउंट काडलें तिणें ही काय गो तसं ती एक ट्रस्ट दिता तुजी तर तू एक काम करी तू चेक जेव्हा कसले पळय तिगे नावाचे एक दी हां त्या अकाउंटाक घालची काम मेगेल वय कळलं? हांव चेक दिल्यार जातले न्ही चेक तिगेल्या नावावर दिवची. दिले ते क्लियर जाव का वय. फाटल्या माग कोत ना 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 आता ह्या पटी हांव काही तशी करना हांव दिता हा, तिगे आता नाव भरून देऊ वय ती शुभस्त शीघ्रम इतले वस्तू दी न्ही नाही नाही दिता म्हाका दिवची असते तशी हांव एक पटी दिता आनी भायर पण म्हाका ती सोडतली नाही बाई ती घेऊन वचना नाही म्हाका काही ना ती घेऊन वचचे ना तू पैसे दी तितून वय न्ही ती म्हणटा आशिल्ली म्हाका की हांव तुका सोडना घेवन वता वय ती म्हणल्यार जाल्यार ती कसले करत वय, वय. वय 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 न्ही बरें तसं 5 लाख दिवं शकना 5 लाख तू दिव का ती सोडतली. वय ना खंडीत त्या आठवाचे करेक्ट ना हा सांगितलं काय कहाणी चेक घेऊन सोड म्हाका सोड एक मिनिट डेट आणि समज की नाही बरोबर बरयला हा, असं- ना हांव दितले तिगेले पैसे दितले खरें दिता नाही नाही, मग चेक कर का बँक आशिल्लो आई ना तुगेले वय. डेट आणि हा, ओके नाही हांव गाडी घेवची म्हणून लेखिले आता घेना हांव म्हाका गाडी घेवची चेक कॅश जाय नासल्यार पळय ना, ना, हा. मागीर हांव रेस्पॉन्सिबल ना ना म्हाका ना परत येवचे ना हांगा येवचे ना हांव वतस म्हाका नाका हांगा रावचे हांव वतस अगुरा कॉफी पित की ना नाका म्हाका कॉफी हांव एक वॉशरूम वगा तुके हा हा वतस बॅग घेऊन वॉशरूमातून काय कळना म्हाका कसं चल म्हाका हांगा रावचे ना बाबा
घरा भितर कसं नसतं हांव तांकां चॅक दिला हांव वता हांगा कोण आसा कसं जाता म्हाका कळना कोण ना कोण दिसता म्हाका धनंजय हां आतां कोण आसा हो धनंजय तुम्ही चेक दिला ना वय वय दुड्डू सकाळ असला तर तू वय तांकां दिला हांव तांकां दिला हां. हां हांव तुका सोडचें म्हागे बॅग घेवचें म्हागे बॅग हांव वता ती म्हाका शेप तसं हांव वता तुका सोडचें नाका नाका म्हाका कोणी सोडचें ना हांव वता धनंजय म्हाका वचचें हांव सोडचें धनंजय नाका 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 धनंजय आता तुमकां कळलं वय हांव ह्या अवतारांत इतिहास म्हणू कसं करचें मजबुरी माणसं तितके प्रकृती असल मनशाक असले वेशभूषका न्हू आमकां आमगेलें काम करचें लागता जी भगवत गीतान तूं कृष्णन वरकेन सांगलां न्हय आमगेल धर्मरायाक नरोवा कुंजराओ सिंपल हिंदीन याद सांगची म्हळ्यार अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलती है तो टेढ़ी भी करनी पड़ती है कळलं है म्हणून तुम्ही आमकां खंडीत ह्या बुद्धा रुपाचे तुमकां कशी आमगेलें नाटक लागलें म्हणून तिळसूच्याक विसरनुकाची आणि व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट सबस्क्राईब आणि थम्स अप लाईक बटन तुमगेले येदे मोग आमकां दिवच्या विसरनुकाची बाय बाय नमस्कारू